कसल्याच प्रकारची एडवान्स सूचना न दिता गोंयभर 17 कडांनी हैदोस घातलो आणि रस्त्या आडून कायद्याचो भंग केलो. 8 दीस तांचें उपोशण चालू असलें तें कालच्यान सोंपलें. तें सोंपता आसतना सत्ताधारी पक्ष जो आसा ताणें अतिशय लाजीरवाणें प्रदर्शन थंय जें घडयलें आमकां ताचो आमी सगळे जाण भारतीय भाशा सुरक्षा मंच निशेध करता. 11 आमदार थंय वचून परत परत तांची मनधरणी करताले. खरें म्हणजे ह्या 11 आमदारांनी राजिनामो दिवचो. तांणी हे लोक जे थंय बशिल्ले तांणी हे सगळें बेकायदेशीर रस्ता बंद करपाचें कृत्य घडोवन हाडिल्लें. म्हणजे खरें म्हणजे तांचेर खटले घालपाक जाय आशिल्ले, लिडरांक धरपाक जाय आशिल्ले, एरेस्ट करपाक जाय आशिल्ले. म्हणजे ते अपराधी आशिल्ले कायद्याच्या दृश्टींतल्यान. ह्या अपराध्यांक तर सोडलेच तांच्यांनी, तांचेर कांयच कायदेशीर कारवाई केली ना आणि उलट तांची मनधरणी करपाचो जो प्रयत्न केलो हो अत्यंत निंद्य असो आमी मानतात. थंय जे आशिल्ले तांचे सिंथिया डिकॉस्टा म्हणून ट्रेजरर ते स्पोक्समॅन म्हणून सगळ्या कडेन उलयताले. तर ताणें अशें म्हणलें की रास्ता रोको जें केलां तें ट्रेलर म्हणून फुडें पूर्ण चित्रपट आमी दाखोवपाचे आसा म्हणून. दादागिरी, धमक्यो, दमदाट्यो आनी पालकांची दिशाभूल म्हणजे पालकांक खोटें सांगतात, चर्चेच्यो घांटी बडयतात आनी लोकांक जमयतात अशा पद्दतीचें जें आसा हे अनैतीक ह्या हातूंतल्यान जमयणारे लोक जे आसा हांचें आतां फुडें कितें दिसतलें तें आमकां पळोवंक मेळटलें. पण ताचो आमी निशेध करता. हें सगळें हो ट्रेलर जर असलो जाल्यार सगळ्याक धुडगूस घालतले अशा प्रकारची धमकी दिली अशें आमी मानतात. आनी त्या धमकीचें जें कितें आसा ताची नोंद घेवपाक आमी समर्थ आसा अशें सांगता गोंयकार. 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमी सरकाराक वेळ दिता की ह्यो मागण्यो ज्यो आसा म्हणजे कोंकणी मराठीच्या तोंडाक पानां पुसलीं अशें जावपाक जायना. हाज्या खातीर 2 ऑक्टोबराक जर तें करिना जाल्यार आमी त्या संदर्भात जें कितें करपाक जाय तें थंय ठरयतात. आंदोलनाची सुरवात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची आमी आतां पर्यंत ही दुसरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. पण आमी हें सुरू करूंक नाशिल्ली. पण सक्रियता जी आसा हातूंतली एक्टिविटी जी आसा ही आमी 7 ऑगस्टाच्यान शुक्रार आसा ही 3:30 वरांचेर मोर्चा एक काडटले आनी ह्या आंदोलनाची सुरवात आमी परत एकदा पुनर्सुरवात अशी घोशीत करतले. महालक्ष्मी मंदिराच्या चौकान 3:30 वरांचेर सगळे भाषाप्रेमी जमतले. पणजेच्या रस्त्यांतल्यान फिरून आझाद मैदानाचेर एक जाहीर सभा टायप अशें जातलें आनी मागीर तो मोर्चा जो आसा तो सोंपतलो. सगळे भाषाप्रेमी जे आसा गोंयांत त्या सगळ्यांक आमची विनंती आसा की ह्या मोर्चान तांच्यांनी सहभागी जावचें आनी दंडेली जी चल्ल्या विशिश्ट धर्मियांची, चर्चची जी दादागिरी चल्ल्या, सगळ्या हातूंतल्यान नाक खुपसप जें चल्ल्या संस्कृतीच्या विरोधान हांगाच्या, तर ताची दखल जर घेवपाक जाय जाल्यार मोठ्या संख्येन आमी हांगा ह्या मोर्चान सहभागी जावचे अशा प्रकारचें आवाहन हांव मोर्चाच्या मंचाच्या वतीन करतां.